पीएमसी बँक, मडगाव अर्बन, म्हापसा अर्बन एक एक करून गोयच्या बँकांचेर आरबीआय आर्थीक शिस्तीची बडी मारीत आसा. तुमिल्ली आनी बुडिल्ली रिणां वाडून एनपीए हाताभायर गेल्ल्यान बँको सापूच बुडचे आदींच आरबीआयचे निर्बंध. गोयच्या ह्या तिनूय बँकांची परिस्थिती पळोवंक गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह ही गोयची शिखर सहकारी बँक आदींच सादूर जाल्या. शुक्रारा बँकेच्या नव्या बोर्डाची खासा बसका जाली. बँकेची परिस्थिती बरी आसा, भिवपाची गरज ना म्हूण सांगपाचो यत्न. एक हांव सांगपाक शकता की ही जे बँक आसा आज गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक ती खूब स्ट्रॉंग पोजिशनां आसा. पोजिशन ह्या बँकेचें धळमळीत ना. जशें बाकीचे बँकांनी मेन्शन करना तशें ह्या बँकेचें पोजिशन ना. डेफिनेटली म्हाका दिसता बाय 2021 प्रॉफीट करून इवन जे आमचे जे डेपोजिटर जे मेंबर आसात तांकां आमी डिविडंड वा सगळें दिवपाक शकतले. ताका लागून कोणेच भिवपाची गरज ना, आपले डेपोजीट विड्रॉ करपाची गरज ना. आनी हांगा सरकाराचो ह्या बँकेक पूर्णपणे पाठिंबो आसा. 100% सरकाराचो पाठिंबो आसा. Accumulated loss, whatever is there, it will be wiped out with the profit, because as on 31st now 30th September this year we are making the profit of approximately 24 crores for the half year. With this trend 2 वर्सां जाली बँकेचे फायनान्शियल ऑडिटूच जाल्ले ना. बोर्डान दिल्या ते सगळे आंकडे अनऑडिटेड. 6 ऑक्टोबराक आमसभा घेवन ऑडिटरा विशीं कितें करपाचें ते थारतले. ना जनरल बॉडी जाल ना म्हणून आतां आमी स्पेशल जनरल बॉडी करतात. आनी ती टेंटाटिवली आमी 6 तारखेक डेट फिक्स केल्ले कडेन आसा. 6 ऑक्टोबर आतां ऑडिट गेल्ल्या वर्साचें आतां कन्फर्म जातलें, फाटलें जाल्लें. आनी आतां हें ऑडिट जातलें की आमचें ऑडिट करपाक जवळ जवळ 3 म्हयने लागतात. आतां आमी स्टॅट्युटरी ऑडिटर अपॉयंट करतले ना. त्याच खातीर आमी स्पेशल जनरल बॉडी घेता आमी. आनी त्या स्पेशल जनरल बॉडी ऑडिटर अपॉयंट जातलो, स्टॅट्युटरी ऑडिटर. आनी तेन्ना सगळो प्रोसेस स्टार्ट जातलो, वाटेर लागतलो. फक्त आतां हें कितें आसा, हें लिगल एंट्रांचेस उरल्यात. त्या प्रमाणे आमगे सगळे बँक रिजर्व बँके हाका ताका आसा पिक्चर क्लियर करून दिवपाक जाय. तशी बँक वीक ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी शिरीश कुंकळेकार.